वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑन मनसुनाचे पयलीं घेतला आणि आमच्या MLA आमकां सांगला की आफ्टर 15 मिनट्स ऑल्सो दी दॅट रिव्यू मीटिंग वील बी देयर. बट आय एम व्हेरी हॅपी विथ दीस. आणि आज सगळे जे डिपार्टमेंट येयला आणि जे कोऑर्डिनेशन करपा जाय दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज द टॉपिक येयल्लो आमी ट्री कटींग करता रस्त्यार उडयता म्हणटा ते. बट आय वील कोऑर्डिनेट विथ म्युनिसिपॅलिटी आनी पळयता कितें हेल्प करपाक मेळटा जाल्यार देन आय वील डू दॅट ऑल्सो. आमदारान पयलीं स्टार्टिंग सांगलें टोटल 25 कावन्सिलराच्या वॉर्डान कामां जावपाक जाय. ही एक बरी गोश्ट, कित्याक पयलीं अशें जायनासलें. आमी लेबर मेळनासलें, आमकां एकूचदां लेबर मेळासता असो पावसान आसल्यार. पूण हे फर्स्ट टायम एक बरी गोश्ट केली कावन्सिलरान MLAन, कित्याक बाबा सगळ्यांक लेबर मेळ्ळी, सगळ्यांची कामां जावनी, की कोणाक त्रास जावपा येना. हेच्या खातीर हांव खरेंच अभिनंदन करता आमदाराचें. आमदार श्री कृष्णा साळकरान येना बरोबर काम करपाक सुरवात केल्ली आसा. तो ऑन ग्राउंड आसा आनी आयज सगळ्या डिपार्टमेंटाची मिटींग घेतल्या प्री मॉन्सून. कारण कित्याक आमी गेली अनेक वर्सां पळयता, बायणां जावं वास्को जावं सगळे कडेन फ्लडींग जाता. आज खंय तरी बरें दिसलें की सगळे डिपार्टमेंट आयले, आपलें उलोवन दाखयलें. आनी जशें आमदारान म्हटलां की कॉर्डिनेशन जावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता अवश्य ह्या युवा आमदाराच्या अंडर हे कॉर्डिनेशन जातलें. म्युनिसिपालिटी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, बील सगळे करून. आनी येणारो पावस मे बी आमदाराचो पयलो पावस आहा, पूण कावन्सिलर म्हणून ताणें अनेक पावसां पळयल्या, ताका एक्सपिरियन्स आसा. आनी लोकांच्या कडेन एक सुद्दां एक विनंती आसा की आमी सिवरेज लायन आसा जाल्यार सिवरेज कनेक्शन घेवचें, खंय तरी नाल्यांत सोडचें न्हय, उदक जमोवचें न्हय, टायर करचें न्हय. लोकांचोय कॉर्डिनेशन जाय, कित्याक हें आमचें वास्को आनी आमचें गोंय आसा. आमी सगळ्यांनी मेळून प्रयत्न केलो जाल्यार अवश्य आमी सक्सेसफूल जातले. मिटींग आज आपयल्ली आमी प्री मॉन्सुनाची तयारी करपा खातीर. लास्ट टायम आमी पळयलें की फ्लडींग सगळें गोंयभर फ्लडींग जालें आनी वास्कोनूय जालें. पूण ताची कारणां वेगळी वेगळी आशिल्लीं. सो ती कारणां एक तर सोदपा खातीर आनी ताचेर सोल्युशन काडपा खातीर आयची मिटींग आशिल्ली. आज CO आशिल्लो, डेप्युटी कलेक्टर, हांकां सगळ्यांक घेवन आमी थोड्यो डिसिजन्स घेतल्या. मे बी बाय सोमारासून आमी सदांच कितें जातालें की जेन्ना पळय एक म्हयनो नाजाल्यार 15 दीस आसताले तेन्ना आमी डिसिल्टिंग स्टार्ट करताले. सो COक सांगून आमी सोमारसून डिसिल्टिंग स्टार्ट करपाचें सांगलां. आनी विकली म्हणजे एक रिपोर्ट घेवपाचें आमचें एक हें आसा. 15 तारखेर आमी परते मिटींग आपयतले. इलेक्ट्रिसिटी सर्विसीसाक तांकां सांगलां झाडां कितें मारपाचें आसा तें पयलींच मारा. तांचे कितें लायटीचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करा. बाकीचे फायर डिपार्टमेंटाक सांगलां बाकीच्यो गोश्टी तांच्यो ज्यो आसा सगळे रेडी दवरा. म्हणजे लास्ट टायम जें जाल्लें आमी मुद्दम खंयचो डिपार्टमेंट आमचो हेल्थ डिपार्टमेंट तांकां सांगलां की ह्या टायमाक सगळीं दुयेंसां वयर सरता. सो तुमचो रिक्वायरमेंट कितें आसा तो आमकां आतांच सांगा, जेणे करून आमी सरकारा कडल्यान तो तांकां हाडून दिवपाक शकता. फॉगिंगाचे कितें इक्विपमेंट्स लागता नाल्यार लिक्वीड लागता, हे सगळें आपोवपा खातीर एक कॉर्डिनेटेड मिटींग म्हणजे कलेक्टर आनी म्युनिसिपालिटी, फायर, इलेक्ट्रिसिटी हांकां सगळ्यां कडल्यान आमी आपयल्ली. आनी परती रिव्यू मिटींग आमची 15 तारखेर आसतली. आमचें मॅक्झिमम एकूच एम आसा की ह्या मॉन्सुनान दुयेंसांय जावची न्ही, फ्लडींगूय जावचें न्ही आनी खंय तरी लोकांक त्रासूय जावचो न्ही. हे तिनूय एक कॉर्डिनेशन करपा खातीर आनी एक 2-3 मिटींग जातल्यो. आमचो मॅक्झिमम ट्राय आसतलो की हातून फ्लडींग जावचें न्ही आनी दुयेंसांय वाडची न्ही म्हणून. ताची फाटल्या 2-3 वर्सांनी डेंगू पावसान मेजर कन्सर्न जाल्लो आसा. आनी स्पेशली वास्को आनी क्लोज बाय एरियान डेंगू खूब केसीस डिटेक्ट जाल्ल्यो. कशा तरेन कंट्रोल करतलो, कित्याक थोडे एरिया अश्यो आसा ते उदक म्हणजे स्टॅग्नंट करता, तशेंच म्हणजे ऑथॉरिटीन सांगून सुद्दां आयकना. सो वॉट इनिशिएटिव्ह ना म्हणून आमी आज म्युनिसिपालिटीक सांगलां की तुमकां खंय पळय ब्रिडींग सायट्स दिसता त्यो पयलीं बंद करा. कन्स्ट्रक्शन सायटीक तुमी पयलींच नोटिसीस काडा की तुमी कॅर घेवपा जाय म्हणून. कित्याक हांव लास्ट टायम कावन्सिलर आसतना हांव पर्सनली भोंवतालो आनी म्हज्या वॉर्डा पुरती हांव क्लियर करून घेतालो. पूण हें सपोज सगळे कावन्सिलरांनी एक इनिशिएटीव म्हणून घेवन आपल्या वॉर्डान एक दिसाक एक वर भर भोंवून जे ब्रिडींग सायट्स आसा त्यो बंद केल्यो जाल्यार हाफ द प्रॉब्लेम हांगाच सॉल्व जातलो. म्युनिसिपालिटीक आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या की खंय खंय टायर्स आसा नाजाल्यार खंय खंय जंय ब्रिडींग जाता कुंड्यो आसा ह्यो सगळ्यो पयलीं तुमी कॉन्फिस्केट करा आनी तुमच्या ताब्यान घ्या म्हणून, म्हणजे थंय ब्रिडींग जावपा ना.